गोंयच्या सायबाचें फेस्त कुर्सिन्यू रो पिन्यू वळख कुर्सिन्यू रो पिन्यू जल्म 1938 MASTC मोंतीगिरीच्या सेंट एंथनीज हायस्कुलांत 36 वर्सां अध्यापन करून निवृत्त. फाटलीं 26 वर्सां तांणी कोंकणी विशय शिकयला. कोंकणी पाठ्यपुस्तकाच्या संपादक मंडळाचो वांगडी म्हूण राज्य शिक्षण संस्थेंत आनी माध्यमीक मंडळांत म्हत्वाचो वावर. कोंकणी खेळ बरोवपी आनी गीतकार म्हूण खुबशें कार्य तांणी केलां. चिमटीभर उमाळी हें तांचें पुस्तक उजवाडा आयलां. 1994 वर्सा सावन गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक आदारी म्हूण वावर केल्ल्यान आपल्या अणभवान तांणी गोंयच्या फेस्ताचें तशेंच थंय भरता ते खाशेले फेरयेचें वर्णन बरे तरेन केलां. डिसेंबराचे 3 तारखेर हजारांनी लोक पोरण्या गोंयांत एकठांय जातात. हो दीस सान फ्रांसिस्को शावियराचे परबेचो दीस जावन आसा. ह्या दिसा सगळ्या गोंयकारांनी हे परबेंत खुशालकायेन वांटो घेवचो म्हूण गोंयचो सरकार सुटी जाहीर करता. फकत ख्रिस्ती लोक न्हय, बगर गोंयचे साबार धर्माचे लोक ह्या फेस्ताक मुजरत मोगान येतात. गोंयकार हे परबेंत व्हडा संख्येन भाग घेतात जाल्यार नवल न्हय. तांच्या सांगाता गोंया भायले आमच्या देशांतले हेर राज्यांतले जायते भक्त लोक ह्या महाउत्सवाक हाजीर जातात. ते भायर आंतरराष्ट्रीय भोंवडेकार ह्या फेस्तांत भरसल्ले दिश्टी पडटात. सगळ्यांक ही मोगाच्या गोंयच्या सायबाची एक व्हडांतली व्हड परब. सान फ्रांसिस्को शावियराक गोंयकार अपुरबायेन आनी व्हडा मोगान गोंयचो सायब म्हणटात. खरें म्हणल्यार फ्रांसिस्को गोंयकार न्हय, असोच तो एक व्हडलो सायब कसोय आमच्या देशांत आयलो ना. तो एक सादो पाद्री कसो मिशनरी म्हणून गोंयांत आयलो. ताचो जल्म एप्रिलचे 7वेर 1506 वर्सा इस्पाना देशांत जालो. भुरगेपणांतच फ्रांसिस्को शिकपाक हुशार आशिल्लो. मुळावें शिकप ताणें घरांतच केलें. उपरांत फुडलें उंचेलें शिकप करूंक तो पॅरिसाक गेलो. थंय ताणें व्हडा हुशारकायेन BAची पदवी जोडली आनी ताका प्रोफेसराची जुट्टी फावो जाली. राजकुंवर आनी गिरेस्त जाल्ल्यान ताची नदर संवसारी जिविताचेर थिरावल्ली. पूण थंय ताका इनास्त लोयला मेळ्ळो. ताणें ताच्या मनाचें बदलप केलें. लोयलाक लागून शावियर पाद्री जावंक पावलो. एप्रिलाचे 8 तारखेर 1542 वर्सा ताणें गोंय शारांत पयलें पावल दवरलें. तो फकत कांय म्हयनेच गोंयांत रावलो. केन्नाच पुराय वर्स म्हूण तो गोंयां रावलो ना. तो येत वचत रावलो. गोंयच्या सायबाची परब जरी एका दिसाची आसली तरी ते परबेची तयारी 9 दीस आदींच सुरू जाता. तयारेच्या ह्या 9 दिसांक नोवेनाचे दीस म्हणटात. दर एका नोवेनाच्या दिसा पाद्री मिसां भेटयतात. सकाळच्या 6 वरांचेर पयले मिसाचें बलिदान सुरू जाता आनी अशीं दीसभर मिसां जायत आसतात. निमाणें मीस सांजेच्या 7 वरांचेर सोंपता. तयारेच्या ह्या दिसांनी हजारांनी लोक मिसांत वांटो घेतात. तांकां सोंपेपण मेळचे खातीर बों जेजूचे बाजिलिका इगर्जे सामकार उक्त्या मळार एक माटोव घालतात. तातूंत सुमार 10,000 लोक रावंक शकता. बसपा खातीर भाड्याच्यो कदेली हाडटात.
परबे दिसाची मिसां सकाळच्या 4 वरांचेर सुरू जातात, ती सांजेच्या 7 वरांचेर सोंपतात. परबेचें दबाजीक सांगातीक मीस सकाळच्या 10:30 वरांचेर सुरू जाता. ह्या मिसांत गोंयच्या धर्मप्रांतांतलो गवळी बाप मुखेल यजमान कसो हाजीर आसता. ताच्या सांगाता गोंयचे तशे गोंया भायले हेर यादनीक ह्या मिसांत वांटो घेतात. ह्या मिसाक लोकांची बरीच खेट जाता. हें फेस्ताचें व्हडलें मीस सुमार 12 वरांचेर घणघणान सोंपता. गोंयच्या सायबाचे विनंतीन जायत्यो मिलाग्री जातात अशें लोक मानतात. भावार्थी संतांक आंगवण्यो करतात. मेळिल्लो उपकार आठोवंक मोगान सायबाच्या पांयां कडेन भेटो घेवन येतात. चडशे लोक मेणवाती, मेणाची बावलीं, मेणाची केल्लीं मनशाचे कुडीचीं आंगां, जशे परी हात, पांय, दोळे, कान आदी संतांक भेटयता. तशेंच फुलांचे झेले आनी तुरे सायबाच्या पांयां कडेन दवरतात. थोडो लोक आपआपल्यो आंगवण्यो फारीक करूंक मिसां भेटयतात. ते भायर दुडवांचें दान दितात. दुडू घालपाक खास व्हडल्यो पेटयो आसात. तातूंत लोक पयशे घालतात. थोडे लोक आपणाल्यो आंगवण्यो फारीक करूंक नोवेनाच्या दिसांनी गोंयच्या सायबाच्या इगर्जेंत येवन रावतात. तांकां थंय रावपाक वारांदांत सुवात दितात. थंयच तीं जेवतात आनी न्हिदतात. रांदपाक खेरीत सुवात दवरिल्ली आसता. थंय आपआपल्यो चुली करून लोक जेवण रांदतात. रांदपाच्या वासान तोंडाक उदक सुट्टा. मोग आसल्यार उणउणीत वडे घांटार पावतात खंय. हांगा जाल्यार हे ओपारेचो समज बेस बरो जालासो दिसता. पयस घांटार रावपी कोल्हापूर जिल्ल्यांतले क्रिस्ती भक्त आजरा ह्या गांवांतसून दिंडी काडटात. ती ज्युस्त सायबाच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा गोंयां पावता. हातूंत फकत क्रिस्तांवच न्हय तर हेर धर्माचे लोक वांटो घेतात. वाटेर मागणी करीत, भजनां गायत, पिराचिताच्या मनान हे लोक लांब वाट चलत येतात. डिसेंबराचे 2 तारखेर तांचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयतात. हें खास मीस दनपारच्या 12 वरांचेर तांच्या सांगाता चलून आयिल्ले पाद्री भाव भेटयतात. त्या दिसा रातच्या 8 वरांचेर हे लोक पेटयल्ल्यो वाती घेवन पुरसांवांत सायबाचे इगर्जेच्या आदारार येतात आनी खास मागणी करून दिंडी सोंपयतात. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक खूब व्हडली फेरी भरता. ही फेरी नोव्हेंबराचे 24 तारखेर भरता. ती फेस्त सोंपसर उरता. हेर फेस्तां वा जात्रां परी हांगा चणे, कापां, लाडू, काडयो बडयो, खाजें विकप्यांचे मांड जळीमळीं दिसतात. हे फेरयेंत कितेंच ना म्हूण ना. जावं गोंयच्यो वा गोंया भायल्यो मनशाक पिशें लायतात तसल्यो जिनसावार वस्तू हांगा विक्रेक मेळटात. फेस्ताचे फेरयेंतलो दोळ्यांनी भरता असलो देखाव म्हणल्यार हांगासल्लो मडक्यांचो बाजार. पणजेच्यान पोरण्या गोंयांत भितर सरतना दाव्या हाताक ही फेरी एका भाटांत भरता. हांगा जिनसावार मातयेचीं आयदनां विकूंक आसतात. उक्त्या मळार मातयेच्या आयदनांच्यो राशी पळोवन जीव धादोसता. हे फेरयेंत वेगवेगळ्या आकाराचीं घुमटां महादीं आसतात. तीं केन्ना फेस्ता पयलींच खपतात. ते भायर मडक्यो, तवल्यो, घुडसां, कळशे, घागरी, तवे, मालट्यो, व्हडलीं व्हडलीं भाणां, कदीं, वायणां जाल्यार हे फेरयेंतली नविदाद.
आयजय जायतो लोक हे फेरयेंतली आपले आवडीची आयदनां घेवन वतात. गोंयच्या सायबाची दबाजीक परब 9 दिसांच्या घणघणा उपरांत 10व्या दिसा सोंपता. गोंयच्या सायबाची कूड पळोवन आनी ताच्या आल्ताराचो उमो घेवन लोक धादोशी जातात. सायबाची कूड बों जेजूचे इगर्जेंत एका आल्तारार वयर दवरिल्ली आसा. ती एका रुपयाच्या तुंबलांत आसा. ती सकयल काडटात आनी दबाजीक पुरसांव काडून सेचे इगर्जेंत व्हरून दवरतात. ही दाखोवण सुमार 40 दीस उरता. तेन्ना गोंयच्या सायबाचे कुडीचें लागशिल्लें दर्शन घेवंक मेळटा. साबार धर्मांतल्या लोकांचो भावचार दाखोवपी आनी सगळ्या धर्मांतल्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी ही गोंयच्या सायबाची परब सगळ्यांक ओडलायणी जावन उरल्या.